नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मायनिंग सुरू करात, मागीरूच दारार मताक येयात, ना जाल्यार वसी मारात। आमदाराक शिटकावणी, मायनिंग डिपेंडंटांनी केलो नवो मंच, सरकाराचे घोडे सल्ल्याचेर आडखले। फोंडे पालिकेचे फुडारपण मोगो कडेन, प्रदीप नायक नगराध्यक्ष, बीजेपीचो विश्वनाथ दळवी उपनगराध्यक्ष, दोगूय बिनविरोध। मोगो बीजेपी खंय फुडली 5 वर्सां एकठांय। टुरिझम प्रमोशनाच्या नांवान सरकारी खर्चान गेले भलतेच, काँग्रेसीचो आरोप। सरकाराकडच्यान मागता खर्चाचे डिटेल्स, काँग्रेसीचे मंगळारा सावन मतदारसंघांनी जनगणमन। आनी साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब जीएस पेल्याचे वस्ताद, फायनलीत स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक मारले टाय ब्रेकराचेर। YMCA नायट्स आमंत्रिताचे बास्केटबॉल सर्तीत चल्यांच्या ग्रुपात आयोबी जिखले, चलयांच्या ग्रुपात हॉली क्रॉस वस्ताद। मायनिंग सुरू जायना तो मेरेन आमदार दारार मताक आयल्यार वसीमारात दिवपाचो म्हूण मायनिंगांतल्या लोकांनी थारायला। मायनिंगाचेर निबून आशिल्ले जाळवणदार आनी लोकांची आयतारा उसगांवां जाहीर बसका जाली। लोकांनी गोवा मायनिंग डिपेंडंट पीपल्स मंच केला। तातूंत ट्रकवाले, मायनिंग कामगार, मशीनवाले आनी बाकीचे संबंदीत आसात। दुसरे वाटेन सरकाराचे मायनिंगाचे घोडे सल्ल्याचेरूच अडकला। आणि दुसरे पर्याय खूप पर्याय दितात। कॉर्पोरेशन कोण ऑक्शन म्हणतात। आता कॉर्पोरेशन हो जो पर्याय असा म्हणजे सरकाराक पयली सगळं टेक ओव्हर करचे पडटा। आणि डिबेटी सरदेशाच्यान जे डिबेट गांव आणि प्रताप सिंग आशिल्ले ते डिबेटीत ताणें सांगलें की 31 मे पर्यंत आमी हो इश्यू सॉर्ट आउट करता। हे दोनच पॉयंट घेऊन आमी फुडें एज्युकेशन करतले। मायनिंग एरिया बँड जो आसा तो पेटोवन काडा। प्रत्येक गावांनी कॉर्नर मिटींग म्हणजे गांव वायज मिटींग घ्या, एरिया वायज मिटींग घ्या आणि आमचो फुडलो प्रोग्राम कितें आसा तो गावात पयली पर्क्युलेट करा। आणि गावासमोर तो मांडा, खंयच्या लोकांसमोर मांडा आणि ते मिटींगेत तो आमदार येवपाक जाय असो प्रयत्न करा। मायनिंगेक आवय बापूय कोण ना म्हणून क्रावडाक वचून लोक मारले। क्रावडाची चूक न्हू, जर त्या ऑफिसान कोणूच ना जाल्यार कित्याक ते ऑफिस जाय। तशेंच ह्या गोंयाक आतां मुख्यमंत्री ना जाल्यार गोंयाकूय लोक मारचेली पाळी आसा। मुख्यमंत्री ना जाल्यार कित्याक जाय मागीर? म्हणून ह्या नालायकांक हे जे आमदार आसा भाजपाचे जावं घटक पक्षाचे जे आमदार आसा ह्या नालायकांनी पयलीं घरा वचोंक न्हय। जर तांकां फुडें इलेक्शनाक जर मायनी तेच्या पयलीं चालू जाल्यो जाल्यार तेंच्यांनी लोकांच्या दारार वचपाचें, जाल्यार हांकां खोट मारून धांवडून घाला नालायकाक चोरांक ह्या आमदारांक। म्हाका दिसता की सगळ्यांनी भोवसंख्येन जमून एक कृती करून दाखोवया। जेन्ना आमकां शांतपणान वचोंक जाय तेन्ना शांतपणान या आनी आक्रमक जावंक जाय तेन्ना आक्रमक जावया आमी। जाता तें जावं, कितेंय करपाक आमी तरी तयार आसा। आमी जशें करता एक आक्रमक जाल्यार आक्रमक खंयचेय पातळीक वचपाक आमी रेडी जावपाक जाय। दुसरे वाटेन मायनिंगाचेर सुप्रीम कोर्टान बंदी घालून 4 म्हयने जायत आयले तरी सरकाराचे घोडे फुडेंच वचना, सल्ल्यांनीच आडकला। जे कितें आमकां हरीश साल्वेन जो आमचो एडवोकेट आशिल्लो ताणें आमकां रिपोर्ट धाडलो। आमचो रिपोर्ट, मायनिंग जे ओनर्स आशिल्ले तांचो रिपोर्ट, मागीर लेबर युनियनाचो रिपोर्ट आनी म्हाका दिसता बार्ज आनी ट्रक एसोसिएशन अशें आमचो जे आमकां रिपोर्ट दिले कोणी कोणी एडवोकेटांनी ते सगळे रिपोर्ट काडून आमी आमचो जो मेन एडवोकेट आसा सुप्रीम कोर्टाचो रोहितगी आशिल्लो ताचे जाल्यार आतां 9 आयला, ताजे कडेन धाडला आनी ताका सुटोवच करपाक लागला की रिपिटिशन आमी घालचें की ना। हो सुटोवच आमकां 1-2 दिसांत येवपाक जाय। म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तो आयलो आसूं शकता आनी त्याचेर डिपेंड आमी मागीर मायनिंग मिनिस्टर जो आसा थंय दिल्लीक, युनियन मिनिस्टर ऑफ मायनिंग, ताजे कडेन डिस्कशन जातलें आनी त्या नंतर इश्यू सुप्रीम कोर्टाक रिव्यू पिटिशन जालें। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।
फोंडे पालिकेचे फुडारपण मोगो कडेन नवो नगराध्यक्ष मोगोचो प्रदीप नायक, उपनगराध्यक्ष बीजेपीचो विश्वनाथ दळवी, दोगूय पोस्टाक आनी कोणाचेच अर्ज नाशिल्ल्यान दोगूय बिनविरोध. सोमारा दोगूय अधिकृत ताबो घेतले. फोंडेच्या उदरगती खातीर फुडलीं 5 वर्सां एकठांय वावुरतले म्हूण आयतारा पत्रकार परिशदेंत मोगोचो सुदीन आनी बीजेपीचो विनय उलयलो. युनेनिमस आशिल्ल्या कारणान कोणीच ताका ओपोजिशन न केल्ल्यान आजूच तें डिक्लेअर जालां अशें आमकां दिसता. मोगो आनी भारतीय जनता पक्ष आमचें सरकार चलता, गोवा फॉरवर्ड आमचे बरोबर आसा आनी अपक्ष आमदारूय आमचे बरोबर आसा आनी त्या खातीरूच डिसिजन घेता आसतना मोगो पक्ष आनी भारतीय जनता पक्ष हांणी एकठांय येवन हें कावन्सील फॉर्म करचें अशें डिसिजन जालें आनी आमचे 7 आनी भारतीय जनता पक्षाचे 5 अशे 12 कावन्सिलर एकठांय येवन हें डिसिजन घेवन आमी मुखार सरले. लोकांक जाय ते प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन ही फर्स्ट प्रायोरिटी आसतली. जे प्रोजेक्ट चल्ल्या ते पूर्ण करपाचो प्रयत्न आमचो पयलीं आसतलो. मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आमचो आसा तो पूर्ण करून थंय मोठ्या प्रमाणांत मार्केटांत परिवर्तन करून काम करपाचो हेतू आमी धरला. पयली सुवातेर हांव दोगूयचे फोंडा म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष म्हणून तेजी बिनविरोध फाल्यां निवड जातली ते बाब प्रदीप नाईक आनी दुसरे आमचे उपनगराध्यक्ष आनी ह्या भागाचे आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब अपूर दळवी हेंचे दोगांचें अभिनंदन करता. आज आमी गोंयचे आमचे ज्येश्ठ मंत्री आनी PWD मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर यांच्या नेतृत्वा सकयल एक फोंडेच्या विकासा खातीर आनी फोंडेच्या बरे फुडें जावपा खातीर आमी पावल बांदलेल्या दोगी भारतीय जनता पक्ष आनी मोगो पक्षान आनी हे आमी 5 वर्सां खातीर युती आसा आनी स्थिर मंडळ उरतलें आनी तेजे नेतृत्वा सकयल हांगा फोंडेचो बरो विकास जातली तीच अपेक्षा आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.